मॉन्सूनाच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यातल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा। मजगती हंजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा, जाल्यार साळावली धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा। गरज पडल्यार कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक आपले खाते पुरायपणान सक्षम आसा, अशें मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। गोंयांत मान्सूनच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यातल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा। हणजूण धरणाचो सांठो 14% जाला, देखून सत्तरी आनी दिवचल म्हालांतल्या उदका पुरवणे विशीं हुस्को निर्माण जाला। साळावले धरणांत 29%, तिळारी धरणांत 32% सांठो आसा। मजगती हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा, जाल्यार साळावली धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा, अशें मंत्री सुभाष शिरोडकार सांगतात। जरी पावसाक 1 म्हयनो कळाव जालो तरी गरज पडल्यार कच्चे उदकाची पुरवण करपाक आपले खाते पुरायपणान सक्षम आसा, अशें मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। एक क्लियर सांगता, आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा। परत प्रश्न विचारून लोकांक पॅनिकी करनाकात, लोकांक पॅनिकी करनाकात। उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा। हांव क्लियर सांगता, साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा। एक लक्षात घेयात, एक चडशें हें तयार करपाचें चलता, इज बॅड। म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा, 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा। तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय, आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर, खंय जाय थंय रॉ वॉटर। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।